नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणेकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. आमदारांनी मुख्यमंत्री वा बाकीच्या मंत्र्यांक भिवपाची गरज ना. जे प्रश्न आसात ते भियेनासतना विचारपाक जाय. ते खातीर आमदारांक कॉन्फिडन्स दिवंक CLPची मिटींग आपयल्ली. विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबो उलयला. कोविडाच्या अरिश्टांत खंय विधानसभेत जे प्रश्न येवंक ना अशे म्हत्वाचे प्रश्न आसात ते आमी विचारतले अशेंय मायकल उलयला. जे क्वेश्चनां गेले फावटी विचारलेली जी गव्हर्मेंट आन्सर करूंक पावंक ना वा ती येवंकूच ना कोविडा खातीर ती आमी पळयता. सो वी वील आस्क क्वेश्चन. दॅट इज आवर रायट. दॅट इज वाय वी आर इलेक्टेड इन द लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली. इट इज आवर रायट. वी वील आस्क क्वेश्चन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ गोवा, बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ द कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो हे स्पश्टपणी क्लियर करपा खातीर आनी आमदाराक कॉन्फिडन्स दिवपा खातीर आयज तांकां आपयल्लें की आमदाराची जी प्रिविलेज आहा ती क्वेश्चन विचारपाची आनी असेंब्लीन येवन आपले प्रश्न मांडपाचे ते तांकां सांगलें तुमी भियेनासतना हे क्वेश्चन करपाक जाय. खंयच्याच मिनिस्टराक, चीफ मिनिस्टर कोणूय आसो फुडल्यान तुजे भियोप ना. यू हॅव टू आस्क युअर क्वेश्चन डायरेक्टली अँड टेक अ रिप्लाय अँड दे आर ड्युटी बाउंड टू रिप्लाय. ताका रिप्लाय आमी दिना कित्याक तेजो स्टेटस चड व्हडलो आहा तो तशें उलोवपाक. आमी तेज्या पर्सनल ताका क्वेश्चन करप ना. आय एम नॉट क्वेश्चनिंग हीज रिप्लाय टू यू. आय कॅनॉट क्वेश्चन हिम बिकॉज दॅट इज हीज स्टायल ऑफ वर्किंग. दॅट इज हीज स्टायल ऑफ गिविंग आन्सर्स. वी कॅनॉट वर्क लायक दॅट. आय कॅनॉट से एनीथींग टू हिम. आय कॅनॉट से एनीथींग. आय रिस्पेक्ट हिम. ही इज अ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा. आमचो आदलो कलीग तो, आमचो आदलो फ्रेंड तो. पूण तो आयज जो तर तशें उलयता जाल्यार हांव ताका रिप्लाय तसो कांयच दिना. आमी तेजे अगेन्स्ट पर्सनली उलोवंक शकना. सी आय कॅनॉट टॉक पर्सनली अगेन्स्ट हिम. इज व्हेरी सिंपल विच आय एम रिप्लायिंग टू यू. वॉट ही हॅज स्पोकन आय कॅनॉट बी स्पिकींग इन दॅट लँग्वेज. लोबोचे हॉटेल प्रकरणाचेर सगळेच म्हणटात तो ताचो पर्सनल इश्यू. आपल्या वेळार मिडियाक पडूंक नाशिल्ले दिगंबराची प्रतिक्रिया. सरकार विरोधकांची कामां करता म्हूण राजेश फळदेसाय म्हणटा. जाता कामां जायना अशें ना, जाता कामां करता. हां ऑपोजिशनाची कामां करता. कितें तें कामां डेव्हलपमेंट पळय गव्हर्मेंट सगळ्यांची कामां करूंक आपल्यान करून घेवपाचे त्या प्रमाणे प्रयत्न करूंक जाय न्हू. ना आमच्या मदीं तो तेजो पर्सनल इश्यू न्हू. ते बिझनसाचो आमी कशें कितें डिस्कस करतले कोणाक. has been given time to reply and he will reply. It's a judicial process, no? So he will reply. I make no comment. You don't draw me into this. Okay. I would prefer not to, because I'm the lawyer who's arguing the case of the challenge to the ODP of Parra. म्हाका टार्गेट केला. म्हाका कोणें विचारलें ना मरे तशें टार्गेट करता कित्याक आमी. तुम्ही फाल्यां मिटींग बी दवरतली. विचारलें म्हणून केन्ना विचारना तुवें म्हाका. कोणें एकले बाकीचे लिडरांक विचारतले तुमच्या. विचार मरे ताका लिडर ओपन सांगतलो मरे कितें आसलें ताका सांग. ताकाच ऑथरायज केला प्रेस घेवपाक. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडे आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. धरोहर कस्टम्स GSTचें पणजेचें रिनोवेट केल्लें म्युझियम आज उक्तें जाता. उक्तावणाक अर्थमंत्री सीतारमण गोंयांत. मिठावेलो टॅक्स ते GST मेरेन टॅक्साची वाटचाल ह्या म्युझियमांत दिसतली. GST मंडळाचो वांगडी माविन प्रुडंटा कडेन उलयलो. गोंयच्या आदले स्मगलिंगाचे कांय सिजर्स ह्या म्युझियमांत दवरल्यात. लोकांक म्युझियम आज सावन उक्तो. खासा रिपोर्ट. फाल्यां युनियन फायनान्स मिनिस्टर सितारामन गोंयांत येता आनी हांगासर GST आनी कस्टम म्युझियम आहा तेजें रिवॅम्प करून ओपनिंग करपाच्या. तो कितें प्रोग्राम जातलो तेजे बद्दल जाण घे. मोहीन बाब कितलो इम्पॉर्टंट हो प्रोग्राम, कितें प्रोग्राम आसतलो? पळय हो हांव समजता खूब म्हत्वाचो प्रोग्राम. आनी हो म्युझियम जो हांगा फाल्यां उदकावण जातलें आमचे युनियन फायनान्स मिनिस्टर निर्मला सीतारामनजी हेजें उदकावण करतली. आनी हें इनॉग्रेशन जें आमचें जातलें हांव समजता गोंयान एक दुसरेच भाशेन म्हणजे आनेकूय एक फेसेट टू इट्स ग्लोरी. म्हणजे असलो म्युझियम आख्खे देशान हुंयच ना. इज द फर्स्ट सच म्युझियम इन द कंट्री आनी आमच्या गोंयान जाता. एवोल्युशन ऑफ टॅक्सीस रायट फ्रॉम द सॉल्ट टॅक्स एक्ट. सॉल्ट टॅक्सासून
कल्मिनेटींग अल्टिमेटली आतां लेटस्ट रिफॉर्म खंयचे आमचे सगळ्यान व्हडलें GST गुड्स एंड सर्विसीस टॅक्स हे रिफॉर्म हाडचे काय ना तेन्ना जेन्ना विचार मनान जाताले तेन्ना एक यशस्वी आमचे प्रधानमंत्री सगळ्यान हांव समजता एक व्हडले लिडर बाब नरेंद्र मोदीन एक लीड घेतली आनी लीड गेल्ली ती GST रिफॉर्म करून दाखयले. जस्ट आउट ऑफ क्युरियोसिटी सर ह्या म्युझियमान एक्चुअली कितें आहा भितर? As I said, see, I don't want, neither I can take you around, neither I can tell you in advance. I told you what is there, right from beginning to the end, how it has ultimately culminated into GST taxation. गोंयांक लिंक You will see it tomorrow, no? Wait गोंयांक until लिंक बी tomorrow. गजाली दिसतल्यो? गोंयांक लिंक आशिल्ल्यो गजाली दिसतल्यो? Oh, of course. सर ये म्यूजियम लोगों के लिए ओपन रहेगा और क्या प्रोसीजर रहेगा लोगों के लिए? लोगों के लिए 13 तारीख से ये ओपन रहेगा. वैसे टिकट है पर पहले 3 महीने हम इसको फ्री रखेंगे ताकि लोगों को अवसर मिले, लोग इसका फ़ायदा उठा सके. बाकी हम स्कूल्स, कॉलेजेस, बाकी इंटरेस्ट ग्रुप्स जो हैं उनको भी इनवाइट करेंगे. आर्चडायोसिसन एज्युकेशन बोर्ड आणि डायोसिसन एज्युकेशन सोसायटीक हायकोर्टात धपको. अल्पसंख्याक संचालित संस्था कॉलेजींनी टीचर वा स्टाफ नेमपा विशीं UGC रेग्युलेशन 2010 आनी 18 दिल्लें आव्हान 8 वर्सांनी कोर्टान भायर मारलें. बरोबर असोसिएट प्रोफेसर वा प्रोफेसर नेमतना सिलेक्शन पॅनलांत उच्च शिक्षण खात्याचो प्रतिनिधी आसूं जाय हें गोंय विद्यापीठाचे तरतुदीचेर कोर्टान बोट दवरलां. कमी शिकिल्लो पॅनलिस्ट खंय वेल्याक वेचूंक शकना. मिका सिंग आसूं वा आनी कोण कायदो मोडटलो सुटचो ना. TCP मंत्री विश्वजीत उलयला. हणजूण दर्यादेगेर भरती रेशेंत वेला बांदला म्हूण सध्या बॉलिवूड सिंगर रॅपर मिका चर्चेंत. CRZ कायदो मोडून बांदकाम म्हूण एक्टिविस्टाचे पंचायत आनी TCPत कागाळी उपरांत पंचायतीन सुवातेर वचून पंचनामो केलो. विशय पंचायतीचे फुडले बसकेंत खंय येतलो. ते मिका सिंग म्हणटा ते आयज इन्स्पेक्शन केलां तेजी नोटीस आमी पयलीं काडलेली पूण हे जे कंप्लेनर आहले ते कंप्लेनर येवंक नासले म्हणून आमी ते रिशेड्यूल इन्स्पेक्शन केलां. आनी जेन्ना आमी इन्स्पेक्शन केलां आमी इरेग्युलेटीज कितें आहा त्यो नोट डावन केल्या. पंचनामा सेक्रेटरीन रेडी केला. सो वी आर गोइंग टू प्लेस इट इन द मंथली मिटींग अँड टेक द नेसेसरी एक्शन. जी आज कंप्लेंट केली 17 तारखेर मिका सिंग तिच्या इन्स्पेक्शन आहले. हांव सरपंचाक सेक्रेटरी थँक्यू म्हणटा की त्यांनी एक पावल फुडें घेतलें. टोटली हांगासर डिस्ट्रक्शन जालां. 1 मीटर पासून 1 मीटर 1 इंच पासून जागो सोडून ना. TCP मंत्री आक्रमक. मिका आसूं वा कोणूय कायदो मोडपी सुटचो ना. सध्या ताचे मायकला बरोबर वाजला. In general on tenanted land, tender on NDZs, if anybody, whoever how big it is, whether it is Mika Singh or whoever, action must be taken on the people and violators. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फट्टे आनी नवसराज साळगांवकार. शिकेरे दर्यादेगेर उदकाक तेकून फोटो काडपाची उमेद केरळाच्या भुरग्याक म्हारग पडली. फोटो घेतना मोठें ल्हार आयलें आनी फोटो काडपी भुरग्याक आपल्या बरोबर घेवन गेले. केरळांतल्या इंजिनियरींग कॉलेजीची भुरगीं गोंयचे भोंवडेर आयिल्लीं. तांचे मदलो एकलो दर्यांत बुडले उपरांत तांणी बोवाळ घालो. बोवाळ आयकून रेस्क्यू टीम पावली. भुरग्याक सोदप चल्लां. घेव एक बारीकसो ब्रेक. रोखडेच परत मेळया. कुडचड्यार शेल्ड्या हावसिंग बोर्ड कॉलनी आनी करमली इस्टेटींत बिबट्याची दहशत. CCTVन ट्रॅप जाला. बिबट्याच्या हालचालींच्या अदमासाक लागून आतां थळाव्या भिल्यात. बिबटो खंय एका सारकी सुणी उखलता. ल्हान भुरगीं आनी पाळिल्ल्या जनावरांक भंय. राना खात्यान बिबट्याक ट्रॅप करून वाठार हुस्क्या मेकळो करचो म्हूण लोक मागता. जवळ म्हाका दिसता तो बरो व्हडलो आहा. पळयला आमी सामको क्लीन तेगे हेजेर व्हिडिओचेर फुटप्रिंट सामको क्लीन आसा. वतांनी येता तो दिसता. तो म्हाका दिसता बरो ओल्ड ते फॉरेस्टरां हाडत तांकां जर दाखयत ते फुटप्रिंट
ते क्लीन धपक्या सांगतले ते कितले वर्सांचो तो वाघ तो. आतां ही गोश्ट कितले दीस जाले हांगा? 8 दीस जाले. पूण हांगचे रेजिडेन्शियल पयलींच्या रावता ते सांगता हो खंय वाघ कितलो तेंप जालो येता वता. हाजे पयलीं 2 कुत्री व्हेल्या ताणें. आनी सद्या फॉरेस्टान येवन हांगा पळोवन हय फॉरेस्टाचे मनीस आयिल्ले आसा प्लस तेणी पिंजरोय लावून दवरिल्लो आसा. रोखडो सेकंड डे रोखडो पिंजरो बीन लावून तेणी सेट करून दवरला. पूण आजून काय ताजें हें कांयच ना. रिसेंटली लास्ट विकाक आमी फॉरेस्टाक कंप्लेन केली की हांगा एक बिबटो रातीन वावरता आनी तेणें ऑलरेडी 2 पेटे सुमार खायल्ले आसात. हांगा लागींच एक वॉटराचो उदकाचो सोर्स आसा तेजे खातीर पिवपा खातीर. सो म्हाका दिसता ताका लागून हो हांगचो रेजिडेंट हें जाला आनी ताका जितले म्हळ्यार हे पेटे सोंपपा ना तितले म्हळ्यार तो हांगाच आसतलो. पयर 2 तारखेक हांगसर फाटल्यान बिबटो आयिल्लो. म्हणजे बिबटो आयलो म्हणून आमकां कशें कळ्ळें आमचो एक बारीक पेटो ना जालो. सो ना जालो म्हणून आमी आमचे CCTV कॅमेराज आसा सो तेजेर आमी कॅमेरा स्कॅन केले की पेटो एक्झॅक्टली खंय गेलो काय म्हणून. सो तेजेर आमकां दिसून येयलें दुसरे दिसा 3 तारखेक की पेटो बिबट्यान व्हेला म्हणून. आतां 5 दीस जालो तो ट्रॅप लायल्या आजून बिबटो सांपडिल्लो ना. सो एक भंय निर्माण आसा कित्याक हांगा आमची ल्हान भुरगीं बीन आसा सो ताका लागून मातसो बिबट्याचो भंय दिसता. शेल्डे साकून क्रिस्तानंद पेडणेकर. कलाकारांक कला अकादमींत कसलोच त्रास जावचो न्ही म्हूण रिनोव्हेशनाचें काम करपाक घेतिल्लें. कांय लोक ह्या कामा आड कोर्टांत गेल्ल्यान थोडो कळाव जालो म्हूण कला संस्कृती मंत्री गोविंद सांगता. काम खंय रोखडेंच तडीक लागतलें. कलाकारांचे शिश्टमंडळ कामाचो नियाळ घेवंक वचून मंत्र्याक मेळ्ळे. मंत्र्याच्या उतराचेर खंय तांकां विस्वास. आणि म्हणूनच सरकारान असो तरेचो एक निर्णय घेतलो कारण ही कला अकादमी जी आसा एक सगळ्या रसीक जनाचें एक मंदिर जावन आसा आनी ते कसलीच तरेची दुर्घटना घडची न्ही म्हणून हो निर्णय आमकां आज घेवचो पडलो. आणि म्हणूनच खरें म्हणल्यार बरेचशे लोक राजकीय क्षेत्रांतल्यान म्हणू नाका किंवा व्यावसायिक दृश्टिकोनांतल्यान म्हणू नाका आज मध्यंतरी कोर्टान गेले आणि खंय तरी आमकां जवळ जवळ 1 वर्स त्या कोर्ट कचेरीच्या भितर आमकां रावचे पडले. हांव पत्रकाराच्या माध्यमाकडेन हांव बरेचशे रसीक जन आनी तमाम गोंयकारांची वास्तू ही गोंयकारांच्या स्वाधीन म्हाका जाता तितले बेगीन व्हेरी वेल सॅटिस्फायड आसा बिकॉज जें कितें सांगलां पळय तितून 100% तथ्य आसा. कला अकादमी रिनोवेट जावंक जाय आसली स्ट्रेंथनींग तेजें जावंक जाय आसलें ही सगळ्या कलाकारांची मागणी आसलेली. जें राजकारण जातात आनी तेजो मार आमकां बसता सगळ्यांक कलाकारांक. काल हांगा बसलेले त्या जाग्यार खपली पडली. अशें जर भुरग्याच्या तकलेर जर ते पडलेले त्या वेळार जाल्यार कितें जातलें आसलें. गोंयांत गुन्यांव वाडटात. चड करून बायलां भुरग्यांचेर अत्याचाराच्यो केशी. सुचोवणी आनी निवेदन घेवन आपवाले पावले DGP जसपाल सिंगा कडेन. गोंयांत बायलां आयोगाक अध्यक्ष नाशिल्ल्यान खंय पिडीत बायलांक न्याय मेळूंक आनीक कळाव जाता. पोलीस खंय बरें काम करता मात राजकारणी मेतेर जावन वाट लायतात म्हूण आपाचो आरोप. We have given a memorandum to the DGP on account of rising crime rate in Goa and specifically against women and children, especially sexual related crimes. Of course, there has been good amount of detection by the Goa police and ज्या तरेन आज police officers जे काम करता पळय ते आनीक बरे भशेन जावन crime prevention कशें करचें हाजेर आमी तांकां कांय suggestions दिल्या and we have assured him from our side that whatever we can do as public servants, as people's representatives, आमचे कडल्यान कितें कितें जे तांकां जाय पडटलें त्या गोश्टींचेर आमी तांचे बरोबर आसतले. इट इज नॉट ओनली अबाउट धरपाचेच न्ही धरपाचे बट वी हॅव रिक्वेस्टेड दॅट वी फील दॅट देर शूड नॉट बी एनी पॉलिटिकल इंटरफिरन्स. वी नीड वुमन चेअरपर्सन कमिशन वुमन कमिशनात जी चेअरपर्सन इज मिसिंग. बाब विश्वजीत राणेक सांगूंक सोदता आनी होम मिनिस्टराक जाता तितले बेगीन थंय ते चेअरपर्सनाक घालात. देर आर मेनी लेडीज मेनी गर्ल्स मेनी फॅमिलीज हू कॅनॉट अफोर्ड a lawyer where to pay the hefty charges, you know.
70 खोतोड्या आफ्रिकन प्रजातीचे खवले मांजर सापडला. थंयच्या रबर प्लांटेशनात टाकयेंत पडिल्ले. गांवचो लोक खवल्या मांजराक थेरयो म्हणटा. 70तलो ग्रीन एक्टिविस्ट आयुष केरकार आनी ताचे टिमीन रेस्क्यू ऑपरेशन करून ताका राना खात्याचे स्वाधीन केलें. झाडार चडिल्ले कडेन निसरून टाकयेंत पडलें आसूय म्हणून अदमास. सर हे आतां मेळ्ळा एनिमल हेजें नांव कितें? एका इंग्लिशीन पेंगोलियन म्हणटा, मागीर आमी गांवठी भाशेन तेका थेरियो म्हणटा. थेरियो आनी तो जमनीन वायटी आसता पळय, एंड आसता पळय, ते पकडून खाता वायटी. तेका लागून तो म्हणजे येता म्हणजे वायटी आसता पळय ती आमची एंड. अळमी बी येता पळय, ती अळमीच्या भितरली ती वायटी खाता. अळमो म्हणटा. ओके. आनी ते पाणयात आमकां मेळ्ळा म्हटल्यार तो पाणी पिवपाक बी येयल्लो काय? ना, पिवपाक म्हणजे निसरून तो पडलो आसतलो एक वेळ. आतां पावसाची पाणयाची गरज ना तेका पिवपाक. वयर चडला जाल्यार निसरून तो भितर पडला आसतो. मागीर तेजे पांय लागना न्हू, पूण तेका भायर येवपाक कळना. तुमी तेका भायर काडलो ते बरी गजाल, बरें केलें. आनी आतां आमी तेका घेवन वळून रिलीज करतलो. मान्सून गोंयांत आनी महाराष्ट्रांत पावलो एकदांचो. कोकणांत पातळ्ळो. 10 दीस कारवार हुमकळ्या उपरांत निमाणे काल गोंयांत मान्सूनाचो पावस. गोंयच्या वेधशाळेन फुडले 4 दीस येलो अलर्ट दिला. ह्या 4 दिसांनी घडघड जगलां मारून मोठो पावस पडपाची शिटकावणी. गोंयांत मान्सून एक्टिविटी वाडपाची शक्यताय आसा. आज फाल्यां कांय सुवातांनी थंय मोठो पावस. और जैसे ही मानसून का अराइवल गोवा के ऊपर, नहीं तो मानसून का एडवांस जो गोवा के ऊपर हुआ है, तो रेनफॉल एक्टिविटी भी गोवा के ऊपर बढ़ने वाला है. 11th और 12th को देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीज इन स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल और इंक्रीज इन हेवी रेनफॉल स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन. और उसके साथ ही 1 या 2 जगह पे वेरी हेवी रेनफॉल यानी कि रेनफॉल एक्सीडिंग 11 सेंटीमीटर्स इन 24 आवर्स, ऐसे रेनफॉल के भी चांसेस है ऑन 11th एंड 12th. 10th जून और 13th और 14th को हेवी रेनफॉल यानी कि रेनफॉल एक्सीडिंग 6 सेंटीमीटर्स इन 24 आवर्स. ये हेवी रेनफॉल के चांस है. ये तीनों दिन आइसोलेटेड जगह पे यानी कि 1 या 2 स्टेशन ओवर बोथ द डिस्ट्रिक्ट आर लाइकली वेरी लाइकली टू रिपोर्ट हेवी रेनफॉल. और ये जो रेनफॉल एक्टिविटी है मानसून में आपको पता ही होगा, इन बिटवीन देयर कुड बी सम इंटेंस स्पेल्स. जब ये इंटेंस स्पेल्स आते हैं मानसून की बिगनिंग में, तो उसके साथ विंड स्पीड भी हो सकता है कभी कभी गस्टिंग अप टू अराउंड 35-40 kmph का. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.